प्रेरणा समाज घेतात. साखरेच्यान सुरवात जाता आनी साखरेच्यान सुरवात जाल्या ह्या नाटकाक कलाकारांनी तर्फे इनाम सुद्दां फावो जाल्लें आसा. सो पयल्यान पयलीं ह्या सादरीकरणाच्या पयलीं म्हाका दिसता ते सगळे जे बॅक स्टेजीर आसतले आनी नेपथ्य म्हणून जांकां प्रायज मेळ्ळें आमचे सिद्धी प्रभू हांच्या खातीर सगळ्यां खातीर व्हडल्यो टाळी जावनी. कित्याक एक उच्चांक घातलेलो जें नाटक आसा त्या नाटका पासून आयच्या ह्या स्पर्धेची सुरवात जाता. ह्या स्पर्धेचे आयोजन करता आसतना रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष श्री दत्ताराम चिमोलकर हांणी खरेंच एक योग्य आनी तांचे बरोबर पूर्ण तांची टीम आसा हांच्यांनी खरोच एक योग्य विचार केलो. आनी तो योग्य विचार करत आसतना आयज आमकां खबर आसा जशें आतां श्री अरुण नाईक जे हांच्यांनी उलयलें की आमची गोंय जें आसा पळय ही कलाकारांचीच भुमी आसा. पण कलाकारांची भूमी असताना म्हाका दिसता दर एक वाठारान आमकां एक नवीन कलाकार दिसता आनी ताची तोखणाय करपी म्हळ्यार आयज म्हाका दिसता सगळ्यांनी वयाची 75 गाठलेली आसा आनी हें पळयता आसतना तांच्या कडल्यान अनेक गोश्टी शिकपा सारक्यो आसा आनी तांकां आमी आयज याद केलें आनी तांचो आयज सत्कार सुवाळो घडोवन हाडलो ही खरेंच एक बरी गजाल आसा. आयच्यान सुरू जाल्ल्या ह्या नाट्य स्पर्धेक आमी म्हणटा की प्रत्येक गांवांतले नाट्य सादरीकरण हांगा जातलें. केन्ना केन्ना कशें जाता की आमच्या गांवचें नाटक आसा न्ही सो आमच्या गांवचें नाटक पळोवपाक आमी सगळे जाणां येतात. जेन्ना आमचे संचालक मंडळ स्थापीत जालें तेन्ना आमचे चॅरमॅन मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांच्यांनी आमकां सांगलें की रवींद्र भवनाची स्टेज ही ग्रामीण कलाकारां खातीर सदांच उक्ती दवरात. आमच्या ग्रामीण भागांत तरेतरेचे हौशी कलाकार आसात तांकां एक उर्बा दियात. सो त्या अनुसरून जेन्ना आमची पयली बैठक जाली आमच्या सगळ्या संचालक मंडळांनी ताका होदोकरण दिलें आनी आमी नाट्य स्पर्धा घेवया अशें ठरयलें. आनी आमी प्रत्येक पंचायतीच्या आनी म्युन्सिपालिटीच्या इन्चार्जांक आपयलें तांचे कडेन संकल्पना मेळ्ळी तांच्यांनी उचलून धरली आनी 2.5 म्हयन्याच्या प्रोजेक्ट तांच्यांनी रिहर्सली आज पयलें नाटक जाता ती अभिमानाची गजाल आमकां दिसता. आमी अशें ठरयलें की प्रत्येक नाटक हे त्या गांवच्या मृत जे नाट्य कलाकार आसात ताका समर्पीत करचें आनी त्या गांवच्या हातूंत 5 नाट्य जे हयात कलाकार आसात तांकां तांचो भोवमान करतलो. सो आज हें पयलें नाटक आसा तेन्ना म्हाका बरी खोस दिसता की खरोखर बरी गजाल ही नाट्य स्पर्धा घडोवन हाडटा. आनी तशें प्रेक्षक ऑलरेडी 450 लोक सुमार आसा बरी गजाल आसा. फुडल्या फावटी आमी अशीच कोंकणीन नाट्य स्पर्धा दवरतले आनी ही चालूच प्रथा उरतली. जे आमचे नेतृत्व जे चेअरमॅन आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणजे ऑनरेबल CM ऑफ गोवा तशेंच वायस चेअरमॅन दत्ताराम चिमोलकर आनी इतर टीम हांच्यानी एक सुंदर असो उपक्रम घेतला तो म्हटल्यार सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी कारापूर अशें म्हणून एक नाट्य स्पर्धा मराठी नाट्य स्पर्धा आयोजीत जितून तांचें कंडिशन आसलें की थळावे लोकल कलाकारूच तांच्यांनी घेवचे जेणे करून हांगा रवींद्र भवन ही जी आसा ही सुंदर अशी माची आसा सगळ्या बऱ्या कलाकारांक. सो सांखळीच्यानू बरे कलाकार तयार जावचे बरे दिग्दर्शन घडचे बरे निर्माते घडचे आनी हांगासुनूय एक अशी कलाकृती जावची की जेणे करून ती पूर्ण गोंयभरच न्हय ते भारतभर सुद्दां तांकां आपले कला सादर करपाक मेळची. हो जो स्तुत उपक्रम आसा जो रवींद्र भवन सांखळीन दिल्लो आसा आनी ताचो पयलो मान म्हणटा तसो सांखळी म्युन्सिपालिटीक मेळिल्लो आसा. आमचे जे लागीं 25 कलाकार घेवन जो बुरूज दाखयतना हो पंगड दिग्दर्शक श्री जिलू गांवकर सरांनी हें नाटक बसयल्लें आसा. हांव सगळ्या कलाकारांक म्हज्यो शुभेच्छा व्यक्त करता. हार जिती आसतलीच पण तुम्ही स्टेजीचेर चडले अथक 2 म्हयने तुम्ही परिश्रम घेतल्या त्या परिश्रमाक सलाम आनी हें करतना तुमच्या भितर जो घराबो निर्माण जाला तो घराबो असोच टिकून फुडल्या वर्सा सुद्दां तुमी नाटकान अशेंच पार्टिसिपेट जावचें अशें हांव मागता. देव बरें.